नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारत भेटेर आयिल्ल्या फिलिपिन्साचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मदीं आयज नवी दिल्लींतल्या हैदराबाद हाऊसांत म्हत्वाची द्विपक्षीय बसका जाली. ते आदी राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड हांकां राष्ट्रशिष्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्ले. फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर हांकां मानवंदना लेगीत दिली. त्या उपरांत मार्कोस ज्युनियर हांणी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या यादीक आर्गां ओंपली. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आयज वेगवेगळ्या विशयावेल्यान बोवाळ जालो. लोकसभेन प्रश्नोत्तराचे वर सुरू जातकच विरोधी वांगड्यांनी बिहारांतल्या मतदार वळेरेच्या फेर तपासणी मुद्द्यावेल्यान कामकाज आडावन धरले. त्या बोवाळांतूच अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी कामकाज फुडें व्हरतना विरोधी वांगडी तख्ते हातांत घेवन सभापतीच्या आसना मुखार एकठांय जाले आनी तांणी घोशणा दिल्यो. अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी विरोधी वांगड्यांच्या वागणुकेक लागून संसदेची प्रतिश्ठा धोक्यांत येता अशें सांगून दनपारां 2 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. ते आदी झारखंडाचे आदले मुखेलमंत्री शिबू सोरेन, तिलकधारी प्रसाद सिंह आनी रामरती बेंद ह्या वांगड्यांक सभाघरांत आर्गां ओंपली. लोकसभेंत आयज गोंय विधानसभा अनुसूचित जाती जमाती प्रतिनिधित्व विधेयक 2025 तशेंच वेवसायीक उदका येरादारी विधेयक, राष्ट्रीय खेळा शासन विधेयक आनी डोपिंग आड सुधारणा विधेयकात चर्चेत येवपाची शक्यताय आसा. राज्यसभेंत आयज सुरक्षा कर्मचारी तैनात केल्ल्याच्या मुद्द्यावेल्यान सत्ताधारी आनी विरोधक हांच्या मदीं खडाजंगी जाल्ल्याच्या कारणान उपसभापती हरिवंश सिंह हांणी नाराजी उक्तायली. सभाघरांत भायल्या सुरक्षा रक्षकांक तैनात केल्ल्याचो मुद्दो काँग्रेसीचे फुडारी मल्लिकार्जुन खडगे हांणी उपस्थित करून सरकाराचो निशेध उक्तायलो. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी तांचो आरोप भायर मारलो. विरोधक फटीची कथानकां पातळायता अशें रिजिजू हांणी म्हळें. विरोधकांच्या गोंधळाक लागून आतां मेरेन सभाघराची 41 वरां आनी 11 मिनटां फुकट गेल्यात अशें उपसभापती हरिवंश सिंह हांणी सांगून विरोधकांच्या कर्तुबांचेर नाराजी उक्तायली. भाजपाचे फुडारी JP नड्डा हांणी सभापतीच्या निर्देशाक पाळो दिनासतना बोवाळ घालप हे लोकशाहीक धरून ना अशें म्हळें. राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए. आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया. राज्यातल्या गावडा, कुणबी आनी वेळीप समाजाक 2012 सावन अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळ्ळा आनी त्या उपरांत भाजपा सरकारान 22 येवजण्यो चालीक लायल्यात अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य विधानसभेत दिली. आपले सरकार अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय तत्वाचेर चलता. ताका लागून राना वाठारांतल्या जमनींची प्रकरणां सुटावी करून संबंधीत अनुसूचित जमातीच्या लोकांक येता त्या 19 डिसेंबर मेरेन जमनीच्यो सनदो दिवपाचें काम पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. आमदार विरेश बोरकार हांच्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री जाप दिताले. 2012 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयल्या उपरांत तुम्ही स्वतः ट्रायबल मिनिस्टर जाले आणि ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांत तेन्ना जवळपास 22 स्कीम्स म्हणजे स्टेटीच्यो आणि सेंट्रलाच्यो मेळून 22 स्किमी ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो. गोंयांतलें सरकार आयजूय आमी सांगता हय आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर चलता. म्हणून तर सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, धारबांदोडा आसतले आनी इवन दो नॉर्थ गोंयांत आसतले, मया, पिळगांव आनी पाळयेन आसतले. हांगातल्या इवन दो म्हणजे आमी म्हणटा की वेळ्ळी सारकिल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आमचे कॅथलीक ट्रायबल भाव रावता तांच्या पर्यंत हे सरकार पावचे म्हणून हाजो ट्रायबल रीच वो सगळ्या पर्यंत वाडोवपा खातीर सदोदीत आमच्या सरकारान प्रयत्न केलो. स्पीकर सर, तितून हांव डिटेल वचना. जे हे सगळे सांगता आसतना ह्या स्किमीच्या बरोबर फॉरेस्ट रायट ऍक्ट ह्यो तुवें काडल्यो. फॉरेस्ट रायट ऍक्ट क्लेम करपा खातीर 2013-14 सुरवात जाल्यो. जवळपास 10,000 एप्लिकेशन्स येयली आणि ताज्या उपरांत हो लॉंग पेंडींग आसलेलो प्रोसेस
2019 हांवें एक्सपडायट केलो आणि ताज्या उपरांत जवळपास 3000 लोकांक आतापर्यंत त्यांचे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट इन्क्लुडिंग द 70 त्यांच्या जे फॉरेस्ट रायट ऍक्ट तांच्या प्रमाणे तांकां सनदी मेळपाक लागल्यो आणि आता उरलेलो प्रोसेस वयर हांवें मिटींग घेवन फास्ट ट्रॅक केला. आमचो तो ध्येय आसा की आता ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत मॅक्झिमम ट्रायबल ज्यो सनदी ज्यो आसा त्या लोकांपर्यंत पावोवच्यो. अनुसूचित जमातीच्या लोकांक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर आपले सरकार प्रयत्नशील आसा अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. ह्या विशयाचेर राज्यसभेत सादर जाल्ल्या विधेयकाक काँग्रेस पक्षान लेगीत तेंको दिल्यार आरक्षण बेगोबेग चालीक लागतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. स्पीकर सर, हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव हे ट्रायबल रिजर्वेशन बिल जे आसा पळय न्ही हे 2 फावटी म्हणजे फाटले फावटी राज्यसभेत इंट्रोड्यूस जाले. हांव समजता फाटले फावटी एकदा इंट्रोड्यूस जाले कदाचित विरोधकांक कळोंक ना आसतले कसले बिल येता काय म्हणून. स्पीकर सर, नेमके ट्रायबल बिलाचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो आणि ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्हू हे राज्यसभेत पास जावपाक दिले ना. कोणी दिले ना ते तुकाय सारखे खबर आसा केदो व्हडलो बोवाळ जालो तो. त्या उपरांत हांव मान्य करता की तेन्ना तरी जाले ना. स्पीकर सर, त्या खातीर बिल पास करप हे खरें म्हणजे सरकार पक्षा बरोबर विरोधकाचो तितकोच सपोर्ट आसता भोव गरजेचो आसता. परत एकदा ट्रायबल बिल जे आसा पळय न्ही परत इंट्रोड्यूस जाले आणि परत इंट्रोड्यूस जाता आसतना खऱ्या अर्थात ट्रायबल बिलाक जर विरोध कोणी केलो आसत जाल्यार विरोधकांनी विरोध केलो, काँग्रेसीन विरोध केलो. राज्यात क्लस्टर विद्यापीठ स्थापन करपा खातीर गोंय सरकारान विधानसभेत दाखल केल्ल्या गोवा खाजगी विद्यापीठ विधेयक 2025 विरोधकांनी काल सांजे उसरां सभाघरांत विरोध केल्ल्या कारणान ह्या विशयाचेर शुक्राराक चर्चा करपाचें उतर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. ह्या म्हत्वाच्या विधेयकाचेर चर्चा जावप गरजेचें अशें मत विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, युरी आलेमांव, कार्लोस फरेरा हांणी उक्तावन मान्यतायेक हरकत घेतिल्ली. निमणे मुखेलमंत्र्यांनी शुक्राराक चर्चा करपाची सहमती दिली. स्पीकर सर, हांवें जशें सांगलां की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी गोवा युनिव्हर्सिटी खंयसरूच विकत करिना. नवीन ज्या कॉलेजींक गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावपाच्यो आसा त्यो गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन एफिलेटेड रावतल्यो. स्पीकर सर, आता ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स फॉर्म जावपाक लागलेली आसा जाका ऑटोनॉमी मेळपाक लागलेली आसा आणि इन फ्युचर म्हणजे अशा पद्दतीची जी इन्स्टिट्यूशन्स एकी कडेन आयली आणि जाल्यार हेंचे क्लस्टर्स जे आसा पळय न्ही हे क्लस्टर्स रेडी जातले. आमी जेन्ना म्हटलां की आत्ताच्या घडीक आमी जाका म्हणटा की फॉर एक्झाम्पल म्हणजे इंजिनियरिंग कॉलेजीस ऑल टुगेदर इफ दे कम एज अ क्लोजर हेजी पॉलिसीज टील नाव इट इज नॉट फायनलायज पण हे बिल पास करून इन फ्युचर रेडी आमकां अशा पद्दतीचे क्लस्टर्स करपाक रेडी म्हणून हांवें म्हटलां की जेंकां एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटी कडेन जेंचे आसा तांचे एफिलिएशन गोवा युनिव्हर्सिटी कडले कट जावचें ना. सरकारान 2023 मेरेन 150 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीची मोख दवरिल्ली. मात ही मोख 2027 मेरेन पुराय जातली अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी काल सांजे उसरा राज्य विधानसभेत दिली. वीज खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर जाल्ले चर्चेक मंत्री ढवळीकर जाप दिताले. विजेची मागणी सरासरी 6% वाडटा. तशेंच सूर्यघर येवजणे खातीर केंद्र सरकारान 15.7 कोटी रुपयाचे अनुदान दिला अशी माहिती लेगीत ढवळीकर हांणी जापेन दिली. मातशें सगळ्यात पयलीं आतां प्रायम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्ती बिजली योजना ही जी रिवाइज स्कीम for promotion of grid connected solar rooftop system with net, group net and virtual net metering 2023-26 for providing enhanced subsidy to the residential consumers. आणि ही subsidy for residential consumers. गोयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांकां आयज दनपारां ते संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली. फाटले कांय म्हयने दुयेंसाक लागून तांचेर नवी दिल्लींतल्या राम मनोहर लोहिया इस्पितळांत वैजकीय उपचार सुरू आशिल्ले. थंयच तांणी आयज निमणो श्वास घेतलो. सर्गेस्त सत्यपाल मलिक हे कांय काळ जम्मू काश्मीर तशेंच मेघालयाचे लेगीत राज्यपाल आशिल्ले. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.